पाणी आंदोलन करचे पडटले अशें आमचे जाणकार सांगत आयल्या आणि ते तंतोतंत जुळत आयिल्ले आसा। ही खरी गजाल आसा। तेज्या खातीर बऱ्याचशा गोंयकारांक अजूनय सांगता की म्हादय हो विशय कवळोच ना। तो म्हादय विशय पटोवन सांगचो पडटलो आणि ज्या लोकांक हो विशय पटूंक ना किंवा विशय म्हादयचो कळूंक ना तो विशय जाणून घेवचो पडटलो प्रत्येक गोंयकारान। नाजाल्यार गोंयकार जी ही मांडवी पळयता किंवा बाकीच्यो बारीक बारीक भितरल्यो सगळ्यो न्हंय पळयता त्यो न्हंय एक दीस लुप्त जातल्यो। आणि येत्या आयतारा 19 तारखेक जो आज म्हादयचो प्रश्न गोंयाक भेसळयता त्या खातीर मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान एक मोठे जन आंदोलन उबारपाचे ह्या बैठकीत आमी ठरयला आणि त्याची सुरवात आमी 19 तारखेक कुस्ते सात्रे थंयच्यान ह्या जन आंदोलनाची आमी सुरवात करता। जवळ जवळ 500 ते 1000 कार्यकर्ते आमचे या आंदोलनात सहभागी जातले आणि 9:30 आमचे आंदोलन चालू जातले। 5 पर्यंत आम्ही सगळे थंय आसतले। अत्यंत शिस्तबद्ध असे कार्यक्रम थंय आमचो आसतलो। आमची जीवनदायिनी आसा ती राखपाची आवश्यकता आसा।